पर्यटन मंत्र्यान उतर दिवनूय दृष्टी लायफगार्ड एजन्सीन गोयच्या भुरग्यांक कामावेल्यान काढले. गोयच्या दर्यावेळांचेर लायफगार्डाचो कंत्राट दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्व्हिसेस कंपनीक मेळूंक नाशिल्ल्यान लायफगार्डांक काम ना म्हणून तांकां कामावेल्यान काडल्यात अशें कंपनीचो संचालक म्हणटा. तातूंतल्या 634 लायफगार्डांक कंत्राट मेळिल्ली दृष्टी लायफ सेव्हिंग कंपनी घेतली अशेंय संचालक उलयता. दोनूय कंपन्यांचो संचालक एकूच. पर्यटन मंत्री म्हणटा गोयच्या भुरग्यांक काडूंक मेळचें ना. फाटली 6 वर्सां गोयच्या दर्यावेळेर लायफगार्ड म्हूण काम करपी बऱ्याच लायफगार्डांक कामावेल्यान काडून उडोवपाचें कंपनीन थारायला. तशी नोटीस कंपनीन कामगारांक दिल्या. 8 जाणां घेतला, 22 जाणां 14 जाणां तेणी भायर उडयला. रिजन काय दिला आनी जे कोणाक काडल्या पळय तांकां कितें सांगलां तेणी मागपाक गेले आमगे कितें आमकां लेटर करा. तेणी म्हळ्यार लेटर बिटर काडना तुमकां डायरेक्ट हें करता म्हणून भायर उडयता म्हणून. जात तें कर फुडले स्टेप आतां आमकां ट्युरिजम मिनिस्टरा जात तितले आमकां कॉन्ट्रॅक्ट हितून दवरनाका. एक तरी ट्युरिजम अंडर करपाचें नाजाल्यार सोसायटी अंडर करपाचें. फाटली 6 वर्सां दृष्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्व्हिसीस दर्यावेळेर लायफगार्डाची सेवा दिताली. आतां हे काम दृष्टी लायफ सेव्हिंग प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी करतली अशें कंपनीचो संचालक मनोज अग्रवाल म्हणटा. 634 कर्मचाऱ्यांक नव्यान घेतले. The contract with Drishti Special Response Private Limited and the Government of Goa came to an end on 30th June 2014. Since there is now no work with Drishti Special Response, those lifeguards have their employment with the company has come to an end, which is as per the employment letter. We are waiting for the work order first. Once the work order comes, we have identified people who will be issued the employment letter. They will be issued employment letter. About 634 people will be issued employment letter. कॉन्ट्राक्ट कोणाकूय मेळ्ळो तरी सध्या कामाक आसात त्या लायफगार्डांक कामार घेवचेच पडटले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा. मात दृष्टीन बऱ्याच लायफगार्डांक ह्या आदींच काडून उडयल्यात. नव्या कॉन्ट्रॅक्टा हेज्या प्रमाणे टेंडरा प्रमाणे जे भुरगे जे इतके वर्सां सर्वीस दिता 5-6 वर्सां सर्वीस दिता तेच भुरग्यांक कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसूं खंयचीय कंपनी सर्वीस दिणारी आसूं तांकां घेवपाक जाय ह्या त्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कंत्राट सोंपिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक घरा धाडले. तांचे कडेन आपली कसलीच इश्टागत वा दुश्मनी ना अशें ईएसटीचो उपाध्यक्ष दामू नायकान स्पश्ट केलां. कंत्राट सोंपिल्ल्यान ईएसटीन 17 कर्मचाऱ्यांक 30 जूनाक घरा धाडिल्ले. इतले मजगतीं ईएसटी वर्ल्ड कप फुटबॉलाचे क्वॉर्टर फायनलींत सावन मॅची फातोर्डेच्या उक्त्या मैदानार व्हडली स्क्रीन घालून दाखोवपाची आसा. की जर काम करना तर चल घरा. इट इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हांगा परफॉर्म करपाक जाय. एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा हे हांव 11व्या वर्साचे फिल्म फेस्टिवल साजरे करता. 11वें वर्स. ज्या आयडिया ज्या विजनान ऑनरेबल मनोहर पर्रीकर हाणें जे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट केल्ले आनी ज्या विजनान ते एंटरटेनमेंट सोसायटी बिल्ड केल्ली त्या विजन आयज पर्यंत जालां काय ना तेंय पळयात. तांचे कोणा कडेन म्हजी व्यक्तिगत दुश्मनी ना आनी खूब दोस्तीय बीन ना. दोस्ती म्हटल्यार तांकां हांव दवरतलो आनी दुश्मनी म्हटल्यार तांकां काडटलो अशेंय बीन ना. काम करपाचें काम करतले तेंच तुजें उत्तर दिता. जे काम करतात ते काम करतले, जे काम करनात ते वतले. 4 जुलय सावन वर्ल्ड कपाचे क्वॉर्टर फायनली सुरू जातात. ईएसजी ह्यो मॅची फातोर्ड्या उक्त्या मैदानार दाखयतली. ताचे पयलीं दर दिसा सांजे 6 एक फिल्म दाखयतले. हो कंत्राट खाजगी कंपनीक दिला. हे रवींद्र भवन मडगांव ताचे ओपोजीट जे मल्टीपर्पज हॉल आसा स्विमींग पुलाच्या सायडीन नेहरू स्टेडियमाचेर ते करता. आनी ताजें उक्तावण 4 तारखेक जातलें. पयली मॅच फ्रांस वर्सीस जर्मनी जी आसा क्वॉर्टर फायनल ते क्वॉर्टर फायनला पासून जातलें आनी ते टील फायनल पर्यंत आसतली. सरकारी पैशांचो अपव्यय न करता वायट म्हणजे मेळटा तसो खर्च न करता लोकांक वेवस्थीतपणान काही प्रायोजक घेवन विशय जो आसा तो लोकां कडेन व्हेल्लो आसा आनी हातो करतात. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. फिफा वर्ल्ड कपांत राती अर्जेंटिना आनी बेल्जियम क्वॉर्टर फायनलींत पावले. अर्जेंटिनान स्वित्झर्लंडाक एक्स्ट्रा टायमात 1 गोलान मारले. दुसऱ्या मॅचीत बेल्जियमाकूय युएसएन निमणे खिणामेरेन फायट दिली. एक्स्ट्रा टायमात बेल्जियम 2-1 जिखले. क्वॉर्टर फायनलींत आतां बेल्जियम आनी अर्जेंटिना एकामेका आड येतले. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.